मोगळा भाव भयणानो, आमी जाणाच की दोनी जेजू जो आसा तो आमचो मुखेल गोवळी, व्हडलो गोवळी आनी बरो गोवळी. कारण आमच्या पासत तो आयलो आनी आमकां सगळें ताणें फावो केलें. संवसाराचेंच न्हय तर स्वर्गावेल्यो सुद्दां वस्तू ताणें आमकां फावो केल्यो. कारण स्वर्गावेली सुवात ताणें तुज्या आनी म्हज्या पासत ताणें तयार केल्ली आसा. तो खूद दारान रावता आनी आमकां भितर काडटा आनी भायर काडटा. आमी जावन आसा ताजी मेंढरां. तो आमकां सासणाचें जिवीत दिता. तो आपणाची येवजण आमच्या वरवीं पूर्ण करता. तो बरो गोवळी जावन आसा. जेजूक देवाचो मेंढरो म्हटलेलें आसा. तो देवाचो मेंढरो आसतना बरो गोवळी कसो जावंक शकता हें एक वेगळेच तरेचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार येता. पवित्र पुस्तक खूब व्हड मोहिमेचें तशेंच सोद आमकां उक्तें करता. तो देवाचो मेंढरो आसा जो संवसाराचें पातक काडटा हें आमकां जुवांव ह्या सुवातेचेर दाखलो करता. जुवांचो पयलो आविसोर आनी 19 वळीन अशें बरयल्लें आसा. दुसऱ्या दिसा जुवांवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हटलें, पळयात, वो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो आमच्या मदें आयलो. आनी जी मेंढरां आसलीं त्या आमच्या सारको तो जालो. पूण तो गोवळी सुद्दां जावन आसा. खरें पळयल्यार तो मेंढरो जालो. तो एकलोच ह्या पासत योग्य आसा आनी आमकां सुटका दिवंक शकता. दुसरो खंयचोच मनीस हें करूंक शकना. देवान हें सगळें करूंक ताकाच पाठयल्लो आसलो. दोनूय जेजूचो ह्या इणाशी 3 तरेन संबंद आसलो, जाका ताजी सोबाव म्हटलेली आसा. पयली गजाल, तो उत्तम गोवळी जावन आसा आनी तो 11वे वळीन उत्तम गोवळी ह्या संबंदी आमकां सांगता. उपरांत तो व्हड गोवळी जावन आसा. इब्रोवांक चीट 13वो आविसोर आनी 20वे वळीन अशें बरयल्लें आसा. सासणाच्या कोराराच्या रोगता वरवीं मेंढऱ्याच्या व्हडल्या गोवळ्याक आमच्या पासत जेजूक देवान मेलोल्यांतलो जिवंत केलो. तोच सवस्थायेचो देव. तो देव आपल्या नदरेन जें बरें आसा, जें क्रिस्ताच्या वरवीं करचें आसा तें करता. तो तुमकां जोण एकल्याक बऱ्या कामाक तयार करता. तो आयज मेंढऱ्याचो मुखेली गोवळी जावन आसा. स्तोत्राचो 23वो आविसोर आमकां हें सांगता. पयली पेद्रूची चीट 5वो आविसोर आनी 4थी वळ सांगता. आनी जेन्ना मुखेल गोवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसलें मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. पूण बरो गोवळी मेंढऱ्या पासत जीव दिता. तो आपणाच्या मेंढऱ्याची राखण करता. ह्या सुवातेचेर खूब सुंदर चित्र दाखयिल्लें आसा. तो आपणाच्या मेंढऱ्याक वळखता आनी मेंढरां ताका वळखता. पावलो फिलिपकाराच्या 3ऱ्या आविसोरांत आनी 10वे वळीन अशें बरयता. म्हजी एकूच आसा ही, जेजूक वळखूंक आनी ताज्या पुनर्जिवंतपणान ताजें बळ भोगूंक, ताज्या कोश्टांनी वांटो घेवंक, ताज्या मरणांत ताज्या सारको जावंक, ताजी वळख करून घेवप म्हणजे ताजेर मोग करप. ह्या संबंदी देव राखण्या संबंदी कितें म्हणटा हें आमी एजेकियेलाच्या 34व्या आविसरांत आमकां तें वाचूंक मेळटा. लक्षांत घेयात की ही 3री वेळ जावन आसा जेन्ना जेजू म्हणटा की ताजी मेंढरां ताका वळखता. जेजू क्रिस्ताक वळखप हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. बाकीच्यो गजाली वेगळ्यो जावन आसा. म्हणून ज्यो गजाली उपेगाच्यो नात त्यो आमी सोडून दिवच्यो आनी ज्यो गजाली उपेगाच्यो आसात त्या संबंदी आमी सदांच उलयत रावचें. वायफळ गजाली मनशान बंद करच्यो आनी देवाच्यो गजाली केल्यार ताका
शांती फावो जाता. आयज देवाच्यो गजाली सोडून मनशान संवसाराच्या गजालींक वेंग मारलेली आसा आनी ताकाच लागून मनशाचेर दूख त्रास येवंक पावलेले आसात. धर्मासंबंदी गजाली करच्यो आमी सोडून दिवंक जाय. म्हत्वाची गजाल आसा ती म्हणजे दोनयात जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवचें. तुमी ताजो आवाज आयकतात. आमी सगळ्यांनी ताजो आवाज आयकूंक जाय. तो कोण हें आमी जाणा जावंक जाय. ताजी वळख आमी करून घेवंक जाय. ताज्या सारके आमी जावंक जाय. दाविदान ताज्या मेंढरांक सालवार करच्या पासत आपणाचो जीव सिंहाच्या मुखार अडचण्यान घातलेलो आसलो. दाविदाच्या पुतान ताज्या मेंढरांक वाचोवच्या पासत आपलो जीव दिलो. आजुनूय दुसरी मेंढरां आसात जीं ह्या गोवळांतलीं न्हय. गोवळ इस्रायल जावन आसा, पूण दुसरे सुद्दां ताजो आवाज आयकतले आनी ह्या सुवातेचेर जायते इण जातले. एक गोवळी आनी एक इण अशे तरेन जावंक जाय. मोगाळ बाबड्यानो, आयज संवसारांत जायते तरेचो लोक आसा. बायलां, दादले, त्याच प्रमाणे ग्रेस्त आनी गरीब, तशेंच भुरगे आनी जाणटे, काळे आनी गोरे असले जायते तरेचे लोक आमकां पळोवंक मेळटा. तांची भास वेगळी, तांचें खाण पिणें वेगळें, तांचो रंग वेगळो, तरी पूण ते बापाची खुशी करतात. तांचो दोनी जेजू मोग करता. ते आयज तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत पळयतात. आमची येवजण ते पळयतात. आमच्या थंय देवाचें काम खऱ्यांनीच चलता काय म्हूण ते पळयतात. आमकां सुटका दिवच्या पासत दोनी जेजू ह्या संवसारांत आयलो. ताणें तुजो आनी म्हजो मोग केलो. तुज्या आनी म्हज्या पासत ताणें आपणाचीच भेट केली. त्या 3 वरांच्या काळखांत देवान सगळ्या संवसाराची पातकां ताजेर घातलेली आसली आनी तो तुमच्या आनी म्हज्या पासत नरकाच्या दुखांतल्यान गेलो. उत्तम गवळ्यान आपलो जीव आपल्या मेंढऱ्या पासत दिलो. तो हें दाखलो करता की ताणें आपलो जीव आपले कुशेन दिलो. ताची चवकशी जाताना तो पूर्ण आपल्या बानांत आसलो. ताणें आपल्या मरणाची वेळ सुद्दां सांगलेली आसली. जुदेवांनी म्हटलें की पोरबेच्या दिसा ताका खुर्साचेर मारचो न्हय, कारण व्हड जोगणी जावंक शकता. तरी पूण ताका पोरबेच्या दिसा त्या खुर्साचेर खिळायलो आसलो. खुर्साचेर मरूंक वेताना तो राजा प्रमाणे मरूंक गेलो. जर आमी हें शुभ वर्तमान काळजी घेवन वाचलें तर आमकां हें समजून येता. आनी त्या वेळार रोमाची राजवट संकश्टांतल्यान आसली. इस्रायल राष्ट्राकूय व्हड दूख आसलें आनी तीय संकश्टांतल्यान वेताली. जरी ताका मारपाची गरज नासली तरी तो संवसाराच्या पातका पासत खूद मेलो. आमच्या पातकां पासत तो मेलो. इब्रुवांक चीट 12 आनी दुसरी वळ सांगता, भावार्थाच्या फुडाऱ्या आनी संपादनाऱ्या जेजूचेर आमचे दोळे आमी लावन दवरुया. ताणें आपणाक सूख मेळचें आसलें तें नाकारलें. ताणें तुजी आनी म्हजीं पातकां आपणाचेर घेतलीं. ताका बसलेल्या मारान ताणें आमकां बरें केलें. ताज्या दुखान ताणें आमकां शांती फावो केली. तो वेगळो जालो, ताणें आमकां न्हेसयलें. जेन्ना ताणें जल्माच्याच कुड्ड्याक बरो केल्लो, हें आमकां ताजें सोत उगडामें करता की तो खरो देव जावन आसा. तो सगलें करूंक शकता. त्या सुवातेर आसलेलो लोक म्हणूंक लागलो की जें कितें ताणें केलें तें भुताच्या आदारान ताणें केलें आसूंक जाय. पूण थोडे म्हणपाक लागले, भुताच्यान भुताक काडूंक जायना, कारण ह्यो गजाली ते करूंक शकनात. त्या वेळार
तांच्यात फूट पडली, कारण कांय मेंढरां आसात तर तीं देवाचे आवाज आयकणारी, आनी कांय आसात तीं देवाचो आवाज न आयकणारी. आयज सुद्दां अशेच तरेचे लोक ह्या संवसारांत आसात. साद्या गजालींक लागून ह्या संवसारांत फूट पडटा. मनीस आपली येवजण करता आनी त्या येवजणे प्रमाणे ताका दूख फाव जाता. म्हणून सदांच मनशान देवाची येवजण करूंक जाय. देवाचे येवजणेन तो चलूंक जाय. दोनी जेजू खूद बरो गवळी जावन आसलो. तो आपल्या सगल्या मेंढऱ्यांक वळखतालो. मोगा भावणानो, तुमकां अशें दिसना की तो संवसार रोजच्या आदीं आसलो आनी तुमकां वळखतालो म्हूण? तो तुमकां आनी म्हाका वळखतालो. ताजी येवजण वेगळी जावन आसली आनी मनशाची येवजण वेगळी जावन आसली. आयज जशें आमी चिंततात तशें तो चिंतिना. ताजें चिंतप वयलें, आमचें चिंतप सकयलें, कारण आमी संवसारांत आसात. आमी संवसारा प्रमाणे चिंततात. तो स्वर्गीच्या गजाली प्रमाणे चिंतता. तो वयर आसा. आयज आमकां जायत्यो गजाली लिपलेल्यो आसात. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचतात तेन्नाच आमकां जायत्यो गजाली उगडाप्यो जाता. लोकां पासत संदेश दिवचो हें एक व्हड काम जावन आसलें, आनी हो संदेश दिवपाचें काम ताणें तुका आनी म्हाका आयज ह्या संवसारांत सोंपयल्लें आसा. देवाचें काम आमी पूर्ण करूंक जाय. तो ये पर्यंत आमी ताचेर फातयोन रावंक जाय. मोगा भावणानो, जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारांत येवंक नासलो जायत जाल्यार आयज आमकां सुटका फाव जावची नासली. आमी जाणा की आमचें जिवीत खंय आसलें. आमी खंय भोंवताले आनी आमच्यो कोडण्यो कसल्यो आसल्यो. एक पासून आमच्या जिवितांत अशी कोडणी नासली ज्या उद्देशी आमकां थारोवन फाव जावचें. पूण देवाची येवजण जाली. देवान तुका आनी म्हाका पळयलो. आमचो नाश जावचो न्हय ही देवाची येवजण जाली, आनी त्या संबंदी ताणें आपल्याच्या पुताक ह्या संवसारांत पाठयलो. आयज मोगाळ भाव भयणानो, कोणाचो पूत आयज कोण दिवंक शकता? आमी गरीब आनी पातकी मनशां पासत कितें करूंक शकता? आमी कोणा पासत केन्ना जीव दिल्लो आसा? वो जीव दिवंक आमी तयार आसात? ना, आमी अशें करूंक तयार ना. पूण खुद रोसनार ह्या रोसनीच्या हातांतल्यान मोरूंक ह्या संवसाराचेर आयलो, आनी ताची जी उतरां आसात ती सोच जावन आसा. जेजून आपणाची वळख खुद आमकां करून दिल्ली आसा. ताका दुसरे भाशेन वळखुपाची गरज ना. जोआचो पयलो आविसरूच आमकां ताची वळख दिता. तो कोण आसलो आनी तो कोण जालो हें आमकां पयलींच वळीन दिसून येता. क्रिस्त जावन आसा आख्ख्या संवसाराच्या लोकांचो सोडवणदार. जितले लोक ह्या संवसारांत आसात तितल्याचो तो सोडवणदार. पूण ताणें ताका मानून घेवंक जाय. जोआचो पयलो आविसूर आनी 41वे वळीन आमी पळोवया. दुसरे सकाळीं आंद्रे सिमोन आपल्या भावाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हटलें, आमकां मसिया म्हणजे देवान मागलोलो मेवळा. तशेंच 49वे वळीन अशें बरयलां. नातानेलान ताका प्रतिपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा, आनी हें खरें जावन आसा. तो आयज तुजो आनी म्हजो राजा जावन आसा. आमी ताका मान आनी महिमा दिवंक जाय. ताज्या नांवाची सदांच आमी स्तुती करूंक जाय. ताका आपलो सोडवणदार म्हणून आमी मानून घेवंक जाय. आयज तो संवसाराच्या पातका पासत मेलो. ह्या संवसारांत तूं आनी हांव तर एक व्हड पातकी जावन आसली. त्याच पासत आमकां सोदूंक तो आयलो. आमची पातकां ताणें आपणाचेर घेतलीं आनी त्या काल्वरीच्या कुर्साचेर तो मेलो. मनशाक थारण दितलो तो एकलोच देव जावन आसलो, आनी कोणाच्याच वरवीं मनशाक थारण मेळूंक शकना. तो मुखेल गवळी, व्हडलो गवळी आनी बरो गवळी जावन आसा. ताजेर विस्वास दवरतात तांकां केदींच मरण ना. ते मेले जाल्यार जिवंत आसतले अशें देवाचें उतर सांगता. आयज आमी
जायते तरेच्या चिंतनांनी आसात. जायते तरेच्या रोगान पिडेन आमी भरलेले आसात. आमचें फुडलें जिवीत कशें आसतलें हें आमकां समजना. आमच्यो सगल्यो गरजो आमी वेळाच्या वेळार ताकाच कळीत करूंक जाय. मोगाळ भाव भयणांनो, दीस सोरो पर्यंत आमी ताका मानून घेवंक जाय. रात कशी येयत आमच्यांनी सांगूंक जायना. आयचो दीस तुका मेवला, फाल्यांचो दीस तुका मेवत व ना मेवत तें आमच्यांनी सांगूंक जायना. पूण देवाचो आशिर्वाद सदांच आपल्या भुरग्यांचेर आसता. जर कोण ताका मानून घेता तांकां तो केदींच सोडिना. आयज पर्यंत ताणें संवसारांतल्या खंयच्याच लोकांक सोडलें ना. तो तांचो मोग करता. तो तुजो आनी म्हजो मोग करता. मोगाळ भाव भयणांनो, खरेंच आयज तुमी व्हड चिंतनेन आसात, व्हड भार घेवन आसात. तुमकां सजमना कितें करचें, खंय वयचें, कोणाक मागणी सांगची. तर आयज ह्या वेळार दोने जेजू कडेन तूं यो. तुका तो आदार दितलो. तो तुज्या पासत ह्या संवसारांत आयलोलो आसा. तुका सोदूंक तो आयलो. तुज्या पासत कालवरीच्या क्रुसाचेर तो मेळ्ळो. आयज संवसारांत कितलो लोक मोरून वेतात. खंय वेतात जायते कोणाक खबर. आमकां कोणाकूच कांयच ताजें पडून गेलें ना अशें दिसता. कारण संवसारांत सगळे मोजांनी आसात. संवसाराचें सगल्यांक पडून गेल्लें आसा. पूण तुका आनी म्हाका ताजें पडून गेलां. आमी ताजें उतर वाचतात, आमी ताजें उतर आयकतात, काय आमी आमच्याच कामांनी आसात. मोगाळ भाव भयणांनो, अशें जर आसात जायत जाल्यार आमकां देवाचे आशिर्वाद कशे फावो जातले. आयज देवाचे आशिर्वाद जर तुका फावो जावंक जाय जाल्यार तुवें ताका आयजूच दोनी आनी पांचशा आनी तुजो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाय. तर मोगाळ भाव भयणांनो, ह्या कार्यावळी उद्देशीं तुका जायतें देवान आयज दाखयलें आसतलें. तुका जायतें शिकयलें आसतलें. तर ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया. पूण सोंपोवच्या पयलीं हांव तुमकां एक सांगतां, तुमच्यो गरजो आमकां कळीत करात.